सरकारान पूर्व प्राथमिक शाळांक अनुदान दिले ना जाल्यार फोर्स खर आंदोलन करतलो अशी शिटकावणी फोर्सान दिल्या। सरकार फकत कोंकणी वा मराठी पूर्व प्राथमिक शाळांक अनुदान दितले असो विचार मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयल्लो। ताचेर परत वातावरण तापूंक लागला। Savio, the CM has made a passing statement that the pre-primary schools which will run in Konkani and Marathi languages will get grants in the future, and the other schools will not get grants. How do you react to this? For us, actually, I think the government is really mixing up issues and creating unnecessary misunderstanding with the parents. For us, for force and the parents, it very clearly remains that English should be as a choice right from pre-primary right up to the entire schooling. So besides Konkani, Marathi, English should be incorporated as a medium of instruction with government grants. If the government stays stiff on its decision, how do you plan to counter it? We will call for a general body meeting. We'll work out a course of action, but we will definitely see that we force the government to honor the demands which the parents are asking for. All this while, pre-primary was not a formal education. Now they're trying to get it into a formal education with government grants, because of all this year there were never grants given to pre-primary. So now since they're getting it into formal, it is a form of education for us. It should start right from day one. In case of denial of grants to schools pre-primary in English, what will be your stand? We will definitely force the government. We will call for a meeting. Usually in our entire struggle for the last 2 years, we have never given a plan of action in advance. As the government, let the government first formulate the scheme, then we will go to the scheme and then we'll see. As of today, the government has not formulated a scheme. They have only issued a circular to that effect. But what is the scheme, what is the grant, what are the salaries, nothing has been defined by the government till today. So we are waiting for the government to come out with a scheme. पॅक बाटल्यांचो रिटेल सेल करपी लिकर शॉपांक आतां रातचे 9 मेरेनूच सोरो विकपाक मेळटलो। ह्या पयलीं ही दुकानां रातची 11 मेरेन चालू दवरपाक मेळटालीं, जाल्यार खासा लायसनाचेर फांतोडेर 5 मेरेन उक्तीं आसपी बार्रां रातची एकाकच बंद करची पडटलीं। बार्राची लायसन फी मातशी वाडयल्या। सरकारान आतां हे नवे नेम चालीक लायल्यात। पयलीं भशेन तुमकां बार्रां उसरां मेरेन उक्तीं दिसपाची नात। पयलींच्या नेमा प्रमाण बंद बाटल्यांचो सेल करपी सोऱ्याच्या दुकानाक रातच्या 11 मेरेन दुकान उक्तें दवरपाक मेळटालें। नव्या कायद्या प्रमाण सोऱ्याची दुकानां रातची 9 मेरेनच चालू दवरपाक मेळटलीं। त्याच बरोबर बार्राक मोठ्या हॉटेला भशेन खासा लायसनाचेर चड पयशे भरून रातच्या 11 ते सकाळच्या 5 मेरेन चालू दवरपाक मेळटालें। नव्या नेमा प्रमाण बार्राक 11 ते फांतोडेर 1 मेरेनूच चालू दवरपाक मेळटलें। 1 मेरेन चालू दवरपाक लायसन फी 100% वाडयल्या। मात सी कॅटेगरी हॉटेल ते पंचतारांकीत हॉटेलांक पयलीं भशेन सकाळच्या 5 मेरेन बार्र उक्तें दवरपाक मेळटलें। ज्या बार्रांनी उसरां मेरेन आस्थापन उक्तें दवरपाक लायसन फी पुराय वर्सा खातीर पयलींच भरल्या, त्या बार्रांक मार्च 2014 मेरेन सकाळच्या 5 मेरेन उक्तें दवरपाची परवानगी मेळटली। बाकीच्यांक नव्या नेमा प्रमाण चलचें पडटलें। एप्रील 2014 सावन सगळ्यांक एकूच नेम आसतले। बाराची लायसन फी कांय प्रमाणांत वाडयल्या। पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार। गोंयांत उदरगतीचे कसलेय मोठे प्रकल्प येतात तेन्ना दक्षिण गोंयच्यान सदांच विरोध जाला। मोपा विमानतळ ही काळाची गरज, ताचेर लोकांक जागे करपाक जाय असो उलो बार्देश तालुक्यांतल्या मोपा समर्थकांनी मारला। मोपा समर्थकांची बिरेस्तारा म्हापशां बसका जाली। दाबोळे खातीर दक्षिणेन जाल्यार मोपा खातीर सध्या उत्तरेन गांवांनी बसका चल्ल्यात। पेडण्या ग्रामपंचायतींनी फाटले कांय दिसांनी अश्यो बसका जाल्यात। मोपाक तेंको दिवपाच्यो आतां बार्देशांत बसका सुरू जाल्यात। मोपा खातीर रस्त्यार देवपाची तयारी दवरची असो उलो म्हापशेचो नगराध्यक्ष संदीप फळारीन मारलो। हे बसकेक शिवसेनेचो मुखेली रमेश नाईक, म्हापशांतले नगरसेवक आनी मोपाचे समर्थक आशिल्ले। मला वाटतं की आमच्या सगळ्यांचं कर्तव्य आहे की आपण उत्स्फूर्तपणे त्याला या हाकेला प्रतिसाद देऊन गरज पडली तर रस्त्यावर यायला पण आपण मागे पुढे न बघता पूर्ण तन मन आणि धन याच्या शक्ती पूर्ण याच्या मागे लावून सरकार दरबारी हा आवाज पोचला पाहिजे। इतिहास असा आहे की जे काही म्हणून गोव्यात नवीन घडू पाहते त्याला नेहमीच दक्षिण गोव्यातून विरोध होत आलेला आहे। नायलॉन 66 असू दे, मेटा स्ट्रीट प्रकल्प असू दे, कोकण रेल्वे असू दे, प्रत्येक वेळेला दक्षिण गोव्यातून आणि विशिष्ट जी मंडळी आहे त्यांचाच विरोध दिसून येतो आहे आणि आम्ही मात्र हाताची घडी घालून गप्प राहत आलेलो आहोत। पण तसं होऊन चालणार नाही। पेडणे नेहमीच दुर्लक्षित राहिलेला आहे।
दाबोळीच्या विमानतळार बॉम्बेसून वास्को जर येतलो जाल्यार 40 मिनटां काय कितले लागता हांव नको खातीर पूण 40 मिनटां कितें लागता आनी दाबोळेसून म्हापश्या येतलो जाल्यार 2 वरां लागतात आमकां. खंयचे बरें आनी खंयचे वायट तें खरें आलो. रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.